पुराय मिटींग जाल्या उपरांत ताजो कल येतलो की फुडलो बजेट कशा पद्दतीन आसतलो आनी ताज्या उपरांत हांव ताजो स्पेशल इंटरव्यू तुमकां ह्या बजेटा खातीर आमचो कितें मागणी आसतली आमी कितें डिमांड करतली तें नॅक्स्ट सांगता. आज पयली मिटींग जावन सर सकाळी तुम्ही मारगांव गेले स्वामी विवेकानंदाचे मेळिल्लो आज तेजो समारोप. पयलो म्हणजे हांव सुरवातीक वचपाचो आशिल्लो. स्वामी विवेकानंदजी मडगांवान येवन गेले ह्या गजालीक 130 वर्सां पुराय जाली. त्या स्वामी विवेकानंदाच्या दामोदर सालांत ओके सुब्राय नायक हांच्या घरांत वा प्रदीप नायक आतां रावता तांच्या घरांत त्या ज्या सालांत ते रावल्ले मुद्दमून म्हाजी इच्छा आशिल्ली की बरेच जाण अजून कोणीच केन्नाच भेट दिवंक ना पण ॲज अ मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना आमचो माय आयडल स्वामी विवेकानंद ताच्या ह्या विवेकानंदाच्या युवा सप्तकाच्या निमित्तान थंयसर भेट दिवपा खातीर आनी ते पुराय पळोवपा खातीर हांव म्हजें भाग्य समजतां की हांव ह्या पदाचेर आसतना म्हाका थंय वचपाची संद मेळ्ळी आनी बाब प्रदीप नायक हांच्यांनी लोकां खातीर तें सदोदीत पळोवपा खातीर उगडें दवरपाचें एक मेकानिजम आमी करपाचो ठरयला. स्वामी विवेकानंद केंद्र जेच्या अंडर स्वामी विवेकानंदाचे विचार सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे म्हणूनय आमी स्वामी विवेकानंद केंद्र मडगांवच्या रवींद्र भवनात सुरू करता आनी ताज्या मार्फत त्या हॉलाची मेंटेनन्स आनी तांकां कन्सल्टेशनाक कशा पद्दतीन घेवपाक शकतले हाचो विचार सरकाराचो चालू आहे. सर फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस पे था हो गया एट प्रेजेंट मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ. आज पहली कंसल्टेशन की जो मीटिंग है वो मीटिंग होने के बाद में मैं इसके ऊपर भाष्य करता हूँ.